नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयांतले अर्बन नक्सल कोण? मुख्यमंत्र्याक आपाचो प्रश्न. अधिकाऱ्यांक फोन करून कारवाय आडावपी कसले नक्सल? काँग्रेसीचो प्रश्न. एक्टिव्हिस्ट म्हणटात भितर वडयात. म्हादय प्रकल्पाक वाघाच्या शिनान. NTCAचे तज्ञ समितीचो म्हादय वाठारांत अभ्यास. कळसा भंडुराचो रानवटी जीव पर्यावरणाचेर परिणामा विशीं म्हयन्या भितर केंद्राक रिपोर्ट. सनबर्न मोबायल चोरांच्या टार्गेटार 3 दिसांत 144 हाय एंड मोबायल मारले. निमाण्या एकाच दिसा 80 फारायले. 7 जाणांच्या टोळयेकडच्यान 30 जप्त. पोरू चोरिल्ले 500 वयर. फामाद टर्टल नेस्टिंग सायट मोरजे दर्यादेगेचेर ट्युरिझम एक्टिव्हिटी वाडली. कासवांचो आंकडो देंवलो. हायकोर्ट म्हणटा सायलंट झोन करचो. टर्टल नेस्टिंग सुवात राखात. बेळगांवच्या एका कॉलेजीचे 8 विद्यार्थी सुल्ला रानात ट्रेकिंगेक गेल्ले कडेन वाट चुकले. कर्नाटका आनी गोंयच्या रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 24 वरांत काडले सोदून. मोपा विमानतळाचो पर्यावरण इम्पॅक्ट. माती चांदेलच्या झऱ्यार. सुप्रीम कोर्टाच्यो अटी खुट्याळ्याक. उदकाचो उणाव. रानटी जनावरां गांवांत. खासा रिपोर्ट. आनी 2023चो निमणो सूर्यास्त पळोवंक गर्दी. 31च्या पार्ट्यांक गोंय डेस्टिनेशन. एअर हॉटेल टॅरिफ पेटले. रस्ते जाम. मिडनायट मिसान ख्रिस्ती वर्सा येवकार. गोंयांतले अर्बन नक्सल कोण ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचे म्हण आपाचो अमित पालेकार मागता. वेंचणूक आयली काय मुख्यमंत्र्याक खंय ST समाजाची याद जाता. ऑफिसरांक फोन करून कारवाय आडावपी कसले नक्सल काय म्हण काँग्रेस विचारता. प्रतिमा म्हणटा एक्टिव्हिस्ट अर्बन नक्सल जाल्यार 24 वरां भितर खंय भितर उडोवचे. देशात धर्मामदी जातीमदी फूट घालपाचे कर्म अर्बन नक्सल करतात. तांच्यापासून सावध रावात म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयल्लो. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटार आता वाद सुरू जाला. गोयच्या अर्बन नक्सल कोण? मुख्यमंत्र्यान सांगचे म्हण आपाची मागणी. मुख्यमंत्री घर मंत्री असताना लेगीत एक्शन कित्याक ना काय प्रश्न. गोवा चीफ मिनिस्टर जो आसा तो होम मिनिस्टरूय आसा. होम डिपार्टमेंट सो वेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट की गोंयान अर्बन नॅक्सल्स आसा. अर्बन नॅक्सल्साचो मिनींग डिक्शनरी ओपन करून एकदा पळोवंक जाय आशिल्लो. वेन रेफरिंग टू पीपल हू आर गायडींग ST कम्युनिटी. काल चेअरमॅन एक स्टेटमेंट केलो की ST कम्युनिटीक लागीं हाडपाक जाय. आतां इलेक्शन लागीं पावला तांकां लागीं करचें पडटलें. 2000 कोटीची बजेट आसता पळय तातले 200 कोटी तुमी STचेर मोडना. फक्त इलेक्शन लागीं पावले की तांचो तुमकां पुळको येता आनी तांकां जे गायड करतात लोक तांकां तुमी अर्बन नॅक्सल्स म्हणटा. अर्बन नॅक्सल्स आर नॅक्सल्स इन युअर पार्टी. अर्बन नॅक्सल्स आर नॅक्सल्स हू मेड अ कॉल टू गव्हर्मेंट ऑफिशियल टू स्टॉप एक्शन इन रिस्पॉन्स टू हायकोर्ट्स ऑर्डर. सरकारी अधिकाऱ्यांक फोन करून तांची ड्युटी करपाक आडमेळ हाडपी तेच अर्बन नक्सल काय म्हण काँग्रेसीचो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या अंडर जी कारवाई जाताली ते कारवाई आडयता आसतना कोर्टाचेर जे स्टेटमेंट काढले भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष आनी जो राज्यसभेचो खासदार आसा सदानंद शेख तानावडे ताणें ताजें वक्तव्य पळयल्यार ते नक्सलाचें वक्तव्य कशें दिसता. म्हणल्यार ओवरऑल जर जे मनशांक सरकाराचेर आनी कोर्टाचेर विश्वास ना आनी कोर्टा बद्दल जी अशी भाशा वापरता हेच लोक नक्सल. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा अर्बन नक्सल जाल्यार तांकां 24 वरां भितर अटक करचे. कोण ते नक्सलायट ते तुका विचारले कोण ते नक्सलायट सांगपाची गरज आसा.
ते वावुर्लाचे लोक जे रस्त्या खातीर झगडटा ते नक्सलाइट, नडकेचे लोक जे आदिवासी लोक रस्त्याक लागून झगडटा ते नक्सलाइट, केरीचे लोक जे लायटीक आनी उदकाक आनी हेका लागून झगडटा, रस्त्याक लागून झगडटा ते नक्सलाइट, बोमाचे लोक जे रोडाक लागून झगडटा ते नक्सलाइट, खंयचे लोक नक्सलाइट, 2,500 कोटी एसटीचे लोक जे 2,500 कोटी तांकां एलोकेशन जावपाक ना, त्याची चोरी जाता, सरकार चोरी करता म्हणून हे अवेअरनेस क्रिएट करूंक वयता ते नक्सलाइट. The Chief Minister of Goa has made a very cheap statement, and we are here to condemn it on behalf, and we are representing the SC/ST Samaj of Goa. सीएमान जे स्टेटमेंट केला अर्बन नक्सलाइट म्हणून तो शब्द जो यूज केला तो चुकीचो शब्द कसो म्हाका दिसता आणि तेंच्यांनी तेचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. आयज आमी गोंयांत पळयता, गोंय एक शांतीप्रिय आमची स्टेट आणि हांगासर म्हणजे हे शब्द वापरप म्हटल्यार अशें दिसता की राजकारणीच आतां हांगासर क्रिएट करपाक सोदता कशें दिसता नक्सलाइट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय वयल्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाचेर राष्ट्रीय व्याघ्र सांबाळ ऑथॉरिटी NTCAच्या तज्ञांची समिती कळसा भंडुरा प्रकल्प वाठाराच्या अभ्यासाक लागल्या. समिती म्हयन्याभरात कळसा भंडुराचो सैम आनी रानवटी जिवांचेर जावपी परिणामाविशीं रिपोर्ट केंद्र सरकाराक दितली. केंद्राकडच्यान पर्यावरणीय दाखलो मेळोवंक नाशिल्ल्यान कर्नाटकाक कळसा भंडोराचे काम थांबोवचे पडले. इसी मेळोवंक कर्नाटक सरकाराचो यत्न. मजगती म्हाजयच्या वाठारांत वाघाचो कॉरिडॉर म्हणून गोंय सरकारान आपल्या अहवालांत नमूद केल्ले. ते उपरांत कर्नाटक सरकारान ह्या संबंधीत स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण केंद्र सरकाराचे कर्नाटकाक निर्देश. गोंय सरकारान हो म्हादयचो वाठार जो आसा, ज्या वाठारान कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुल्ला हे 4 प्रकल्प येवपाचे आसा, तो पुराय वाठार जो आसा तो वाघाचो कॉरिडॉर म्हणून नमूद केल्ले आसा आनी तिचेर कर्नाटकाक केंद्र सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाक सांगलेले आसा. आता त्याच्या खातीर तांकां परवानगी जी आसा ती दितलो जाल्यार त्याच्या पयलीं ह्या वाठाराचो वायल्ड लायफ आनी एनवायरमेंटाच्या एंगलान अहवाल जो आसा तो सादर करपाची गरज आसा आनी त्याच्या खातीर नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी जी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आसा तेंच्यांनी ह्या खातीर एक समिती जी आसा ती समिती नियुक्त केल्लेली आसा तज्ञांची आनी ही समिती जी आसा ती एका म्हयन्या भितर आपलो अहवाल जो आसा तो केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक सादर करताले. त्या अहवालाचेरच एकंदर कळसा प्रकल्पाचे पूर्णत्व जे आसा ते आधारलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनबर्न ओनूय मोबायल चोरांच्या टार्गेटार 3 दिसांत 144 हाय एंड मोबायल मारले. शेनवारा निमण्या एकाच दिसा 80 मोबायल फारायले. पयल्या दिसा 18, दुसऱ्या दिसा 50. शेनवारा मोबायल चोरांच्या 7 जाणांच्या टोळयेक पोलिसांनी उखल्ली. तांचे कडच्यान 30 मोबायल जप्त केले. आनीकय सोदतात. पोरू सुमार 500 चोरिल्ले. ओनू आंकडो देंवलो. नमस्कार, हांव सद्या सनबर्न वेन्यूचेर. काल सनबर्न सोंपिल्लो आसा. आयज हांगासर जी स्टेज बी आहा ती काडपाचें काम चालू आसा. ह्या सनबर्नाक टुरिस्ट आनी गोंयकार हांगा एन्जॉयमेंट करपाक येतात. बट ह्याच संदीचो फायदो घेवन हांगा जे चोर हांगा मोबायल फोन चोरी करपाक येतात. मोबायल फोन पाकिटां बीन. पूण पयल्याच दिसा सनबर्नाच्या 14 मोबायल फोन मिसींग जाल्या म्हणून रिपोर्ट जाला आनी दुसऱ्या दिसा 50 आनी तिसऱ्या दिसा 80. टोटल 144. गेल्या वर्सा बीन 500 बीन अशे हे आसले रजिस्टर्ड जाल्ले. पूण हे का फक्त 144 जाल्या अशी आमकां म्हायती मेळटा. हे का गोवा पोलिसांनी खूब खबरदारी घेतिल्ली. तेज्या खातीर थोडक्यान हे जाल्ले आसा. चोरयो कमी जाल्ल्यो आसा. आनी बाकीचे काल एसपीन अंजुना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ब्रीफ केला की 50तले 30 मोबायल रिकवरी केल्या. बाकीचे मोबायल आहा ते रिकवरीचे प्रोसेस तांचो चालू आसा. ते फोन ट्रॅकाक घातल्या खंय बेगितल्या बेगीन ते मोबायल जो एक्यूज आहा कोणें धरल्या ताका अरेस्ट करतले आनी जे हे आसात कोणाचे मोबायल घेतल्या ते सोमतेच बेगितल्या बेगीन जे तेंच्या हेच्या कडेन पावयतले कंप्लेनंटा कडेन. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. मोरजे दर्यादेगेचे टर्टल नेस्टिंग सायट म्हण नांव. दर वर्सा सिजनांत दर्यांतले ऑलिव्ह रिडले कासव देगेर येवन तांतयां घालतात. मात फाटलीं कांय वर्सां आंकडो देंवला.
मोरजे ट्युरिस्टांची गर्दी त्या फाटभुंयेर टर्टल नेस्टिंग सुवात राखप गरजेची, मात थंय जाय तशी परिस्थिती दिसना. कोर्टान बडी मारूनय आवाजाचे प्रदूषण उणें जायना. खासा रिपोर्ट. We are here at Morji Beach. This beach is famous as olive ridley turtle nesting site. But turtles are very sensitive species. They come back after years to lay the eggs where they are born. That's why the nesting sites for turtle are needs to be protected and notified across world. Here at Morji Beach, we have come today to see that this site, turtle nesting site, is safe for the turtles or not, as this beach is also very famous among the tourists. टर्टल नेस्टिंगा खातीर मोरजे दर्या देगेचो वाठार आरक्षीत केलो, मात फक्त 300 स्क्वेअर मीटर जागो टर्टल नेस्टिंगा खातीर दवरलो. उरिल्लो जागो टुरिस्टां खातीर उक्तो. उरिल्ल्या जाग्यार टुरिस्ट भोंवतात. फाटल्या वर्सा एका कासवान सेफ झोनाच्या भायर 117 तांतयां घातिल्ली. मागीर ती सेफ जाग्यार शिफ्ट केली. मजगती कासव येवंक कळाव जाता म्हणून कोर्टान मोरजेचो वाठार सायलंट झोन डिक्लेअर केलो. काय गजाली कोर्टाच्या लक्षांत आयले ते अशे. फाटली जायती वर्सां कासव मोरजे येवन तांतयां घालतात. आमी मनशांनी तांच्याच जाग्यार अतिक्रमण केला. तांचो जागो तांकां दिवंक जाय. मोरजेचो टर्टल नेस्टिंग वाठार सायलंट झोन करपाचो म्हणून कोर्टाचो निर्णय. मजगती ओनू एका कासवान दर्या देगेर 96 तांतयां घातल्या म्हणून म्हायती मेळटा. We spent quite some time here at Morji Beach around the turtle nesting site. We found that thankfully no restaurant around is playing any kind of music here. But the vibration of loud music coming from far is certainly can be experienced. Only experts can tell that vibration of loud music disturbs the turtles or not. With Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent. बेळगांवच्या एका कॉलेजीचे 8 विद्यार्थी सुल्ला रानात ट्रेकिंगेक गेल्ले कडेन वाट चुकले. सुमार 24 वरां उपरांत तांचो सोद लागलो. कर्नाटक आनी गोंयच्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून तांकां सोदून काडले. शेनवारा फांतोडेर ह्या तरणाट्यांचो पत्तो लागलो. बेळगांवच्या एका महाविद्यालयाचे 8 विद्यार्थी सुर्लाच्या रानात ट्रेकिंगाक गेल्ले कडेन वाट चुकले. शुक्रारा ते सुर्ला गांवांत आपले 2 व्हीलर पार्क करून ट्रेकिंगाक गेल्ले. परत येतना वाट चुकले. सुमार 24 वरां उपरांत तांचो शोध लागलो. बेळगांवच्या एका महाविद्यालयाचे 9 विद्यार्थी गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेचेर आशिल्ल्या सुर्लाच्या जंगलात थंय वॉटरफॉल्स आसा त्या वॉटरफॉल्साचेर ट्रॅकिंग करपा खातीर गेल्ले. थंय वचून तेंच्यांनी पार्टी केल्या नंतर संध्याकाळी ते परतत असताना वाट चुकून ते त्या जंगलात हरवले. तेका लागून तेजी माहिती कर्नाटकाच्या वन विभागाक मेळताच तेंच्यांनी शोध मोहीम सुरू केली. मात्र ते जे हरवलेले आशिल्ले ते क्षेत्र आशिल्ले ते गोंयचे आशिल्ल्यान त्यानंतर तेंच्यांनी गोंयच्या वन अधिकाऱ्यांका आपल्या सोबत घेऊन त्यांची शोध मोहीम केली. त्यानंतर ते एका खडकाचेर दमून बसलेल्या स्थितीत तांकां आढळून येले. हे विद्यार्थी आशिल्ले ते कणकंबी हांगासर आशिल्ल्या पारवाड लागींच एका झाडा खाली आपली बाईक पार्क करून ते चलत त्या धबधब्याचेर गेल्ले. त्यानंतर पार्क केल्ल्या गाडी कडेन येवपा खातीर ते जेन्ना येवपाक लागिल्ले तेन्ना तांकां वाट चुकली आनी ते हरून बशिल्ले. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. गोवा एक आसामी तरुणाचो खून जाल्लो आसा. त्यांच्या भितर एक केस्तांव जाल्लेले आनी खंयच्या विशया वयल्यान केस्तांव जाला ते आतां पुलीस सोद घेता. एकल्याक धरला. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तेणी कबुली जबाब दिल्लो आसा. आनीकूय भितर कोण तरी हात आसूंक शकता अशें पुलिसांक दिसता. ते नदरेन ते तपास करता. प्रुडंटा खातीर अमर पाटील. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. माळशे कुट्टी हांगासर आयज सांजचो 5 सुमार एक बकरेचेर ताणें डायरेक्ट अटॅक केल्लो आसा आनी हांगासर हो धनगर लोकांचो समाज हो रावता हांगासर. 5 पावणे 5 सवाय 5 जावन हांव आसलो बोकडांनी हांगा मोकळ्या बोकड्या घरा येताली तेन्ना बोकडेची बुडी घातली बाबा आप करून
इतले म्हणल्यार परतून पळयता बोकडी उडयली जमनीर धांवतना म्हाका कसो आयकना जालो. मागीर हांव मोठ्यान बॉम्ब मारपाक लागलो तसो धांवलो वयर धांवलो. इतले रस्ते मोकळ्याक सामको मोकळ्या. हांव बोकडी म्हाजी बारीक बारीक नातरां आसा ती सगळी रस्त्यान भोंवता. तेंचो म्हाका चड तो विचार जाला. आता रस्त्यार खेळटा न्ही, रस्त्याक भुरग्यांचेर अटॅक करपाक शकता न्ही फाल्यां सकाळी. कित्याक आज मोंदात म्हण ती कोण कित्याक खबर आहा, ती आतां विल्ली आहा, तिचो बारीक पेटो आहा. तुका फाल्यां सकाळी आतां तो पळय, आतां ती सारलो म्हण तो धांवलो म्हण तो पळो म्हण साल्वार तो, नाल्यार तेका व्हरता येयलो तो. माळशी कुट्टीच्यान प्रोडिंटा खातीर विवेक प्रभू. मोपा विमानतळाचो पर्यावरण इम्पॅक्ट. विमानतळावयली माती येवन तुमिल्ल्यान चांदेल वाठारांतल्या झऱ्यांक धोको. बांदकाम करपी कंपनीन निसर्गीक झरे राखून बांदकाम करचें म्हण सुप्रीम कोर्टान घाल्ली अट खुटियाळ्याक. चांदेलचो सरपंच म्हणटा इशू मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयता. उदकाचो उणाव जाल्ल्यान रानवटी जनावरां गांवांत. खासा रिपोर्ट. मोपाचे एका फाटल्यान एक कारनामे उक्ताडार येत आसात. आता मोपा वाठारांतले झरे पुरवपाचे प्रकार उक्ताडार. वारखंड वाठारांतलो एक झरो पुरयलो म्हूण GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडाच्या CEOक पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज नोटीस काढल्या. ह्या प्रकरणा उपरांत आता चांदेलाय निसर्गीक झऱ्याचे अस्तित्व संकटात. मोपाची माती साठिल्ल्यान चांदेलचो झरो पुरला. उदक व्हांवपाचें प्रमाणूय देंवला. मोपा आड पर्यावरण राखपाक लागून हनुमान आरोसकरान युनियन ऑफ इंडिया आड सुप्रीम कोर्टात घातिल्ले याचिकेचेर निकाल दितना सुप्रीम कोर्टान बांदकाम करपी कंपनीक कांय अटी घातिल्ले. पळयात कितें आशिल्ले अटी. विमानतळाचे बांदकाम करपी कंपनीन लागसारच्या झऱ्यांचें लुकसाण करचें न्ही. सगळे झरे आसात तश्शे राखचे. गांवांत हुंवार येवचे न्ही म्हूण उदकाक दुसरे वाटे करचे. वर्सुकी उदका प्रदुशणाचो रिपोर्ट संबंधितांक सादर करचो. कंपनी कडच्यान कोर्टाचे अटी खुटाळ्याक. सरपंच म्हणटा इशू आमदारा कडच्यान मुख्यमंत्र्या कडेन पावयता. झरो आसलो तसो करपाक यत्न करता. आमदाराक आनी फाटीं कळयल्लें की त्या मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटी मातशें तांकां आफय तांकां सांग की आमच्या गांवचे जे प्राकृतीक नॅचरल जे झरे आसा पळय जे पयलीं पासून आसा कळत गो न्हू, ते कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगून तांकां तेंचे क्लियर कर. तेंची वाट जर ब्लॉक केल्या जाल्यार ती ओपन कर. त्याच प्रमाणे वर्षीची माती येयल्या सगळी व्हांवून पावसाच्या टायमाचेर आनी जे आयज तुमी पळयलें फिलअप जालां सगळें. हे नॅचरल सोर्स सगळो बंद जाला तो क्लियर करपाचो. मॅन पावर घालून हो जाता तितलो क्लियर करपाचो प्रयत्न कर. आनी वयर जी वाट जी ब्लॉक केल्या तिका ओपन कर. आउटलेट टय बी कितें अहवाल ते दिता ते सरकाराक आमकांय खबर ना. पूण हांव कितें ही म्हाज्या गांवची परिस्थिती जी आसा पळय ही नेमकी परिस्थिती हांव आमदाराक मांडून तेंच्या ऑथॉरिटीक मिटींग करतलो. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. ताळगांवची कन्स्ट्रक्शनां तांबडे भाज्जेच्या मुळार. वर्सा प्रमाण अंदू तांबडे भाज्जेचें पीक ना म्हण ताळगांवचे शेतकार सांगतात. अंदू खंय उदक कमी. ताळगांवां कन्स्ट्रक्शनां वाडिल्ल्यान जमनींतल्या उदकाची पातळी देंवल्या. बांयचें उदक टँकरांनी कन्स्ट्रक्शनाक चल्ले. शेतकार मळेकारांक वाली ना. आयज तुमकां आमी खास घेवन येयल्ल्या तालिगांवच्या शेताक. खास करून हेचें कारण आसा तें म्हणजे तालिगांवची तांबडी भाजी ही सगळ्यांक पणजे भर म्हणल्यार फूल फेमस ती पणजेन. आनी हांगा घेवपाकूय लोक तशे मोठ्या प्रमाणात येवपाचे अशें आमकां पयलीं दिश्टी पडटालें. आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार शेतां तुमी अशें फाटल्यान पळोवंक शकता की तांबडी भाजी खूब कमी दिश्टी पडटा. सो आमी हे शेतकारा कडेन उलयले आतांच आनी तेंच्या कडेन आमकां कळ्ळें की आतां सुद्दां डिसेंबर म्हयनो सोंपपाक आयला आनी ऑलमोस्ट सोंपलो. आनी आतांच ते म्हणटा की उदकाक शॉर्टेज जावपाक लागल्या आनी ताकाच लागून तांकां भाजी रोवपाक तांबडी भाजी खास करून उदक मेळटा. सो हेका लागून ही तांबडी भाजी आहा ती खूब कमी प्रोडक्शन जावपाक लागल्या. पयले भरपूर उदक मेळटालें. टँकर काय उदीक ओडीन नासलें. आतां जे पळय टँकर ओडटा उदीक आमकां 200 मिटर एका मार बसता. आमचें सोंपता. आतां मार्च म्हयनो येयलो की आमकां आनी भाजी करना. काबार 3 म्हयने आमचे बेश्टे वयता. आतां पळय पावस पडलो मदीं तांबडी भाजी पिड्यार जाली. ओके. सो आतां वलसाण ना ती म्हणटा तुमी जमनी थंडी जाय. सो जमनीक उदक कमी जालां म्हणटा.
भाऊ कित्याक खातीर जाला काय दिसता पणजे तालिगांव पळयत जाल्यार बिल्डिंगो चड जाल्या ताका लागून उदकाची कमी जाल्या काय दिसता जमेन ना मागीर ताकाच लागून अशें पयलीं जाताले ना 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 पयलीं जायना आहलें उदक तुमकां जाय तितलें मेळटालें मेळटालें मेन कारण म्हणटा ते सध्या उदक ना जशें तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर उदक पळोवपाक शकता खूब कमी उदक आसा आनी एक 10-15 दिसांनी उदक हे कमी एकदमच सुकतले अशें ते शेतकारूय सांगता सो अशा तरेची तालिगांव परिस्थिती आहा एका टायमाचेर तालिगांव हांगासर तांबडी भाजी सारकी फेमस आशिल्ली आतां पळोवपाक गेल्यार ती मातशी कमी जावपाक लागल्या कारण उदक हांगासर जाय तशें मेळना सो हाचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा कारण उदक जर ना तालिगांव जाल्यार भाजी रोवची ना आनी तालिगांवचे ते अशें हे आसले एक फेमस नांव आसलें तांबडी भाजी म्हणून ती कालांतरांत कमी जायत वयतली सो अशा तरेचे आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तालिगांवची शेतकारांची वेता प्रुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत गोंयच्या दर्यादेगांचेर 2023चो निमणो सुर्यास्त पळोवंक थळावे आनी ट्युरिस्टांची घे गर्दी निमण्या सनसेटाच्या दर्शनाक दर्यादेगो फुल्ल्यो हॉटेलां फूल एअर आनी हॉटेल टॅरिफ पेटले आयताराय ट्रॅफिक जॅम 31st नायट पार्ट्यांक गर्दी मनाली शिमला देहरादूनाची हिल स्टेशनां आनी हेवटेन गोंयच्या दर्यादेगाक ट्युरिस्टाची पयली पसंती मिडनायट मिसान ख्रिस्ती नव्या वर्साक येवकार बाहेरच्या प्रदेशातले आपल्या इकडे येतात ते आपलं कल्चर फॉलो करतात ते आणि वेगवेगळे डिफरन्स ॲक्टिव्हिटीज आहेत इकडे तसंच आपल्या इथे लाईफ सेवर गार्ड्स वगैरे त्यामुळे प्रत्येक सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतलेले त्यामुळे एक भारी आहे की लहान मुलांनासुद्धा किंवा आम्ही आमच्या फॅमिलीसोबत जरी आलो तरी खूप चांगलं एक्सपिरियन्स भेटेल आम्हाला इकडे बहुत बढ़िया है बहुत मज़ा आ गया है ये फीलिंग मतलब मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में कोई दूसरे शहर में ऐसा मतलब कोई स्टेट में रहेगा ऐसा मतलब हमारे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत रिलैक्स फील हो रहा है हाँ मैं बैंगलोर से हूँ एंड आई कम हियर एवरी ईयर एक बार आता हूँ एंड या बहुत अच्छा है बहुत रिलैक्स लग रहा है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं खबरो इतल्याच सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं